Welcome to the Garden of Glory. Today's scripture, 2 Corinthians 10, verse 1 to 11, shows us Paul's humble yet firm defense of his ministry. He reminds us that though we live in the world, our battles are not fought with the worldly weapons, but with the power of the God to break every stronghold. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेसवर 10 वळी 1 ते 11. पावलो आपल्या मुणयारपणाची राखण करता. पावलोक ओसोक्त म्हूण धरतल्यांक ताचो जबाब. हांवूच पावलो क्रिस्ताचे लिंतुवायेन आनी दुलोबायेन तुमचे लागीं प्रार्थून मागता. हांव तो तुमचे मदें आसतना नम्र खालतो आनी पयस आसा तेन्ना आपली पदवी दाखोवपी म्हणटात तो. हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मदें पावता तेन्ना खोरायेन म्हजी पदवी दाखोवंक सोयीक दिवं नाकात. हांव संवसारी नेमा पोरमाणें वागतां चलतां म्हूण सांगून जीं कोण म्हजेर आरोप घालतात तांचे थंय हांव खोर जावंक जाणो. आमी संवसारांत जियेतां खरें, पूण संवसारी हात्यारां घेवन आमचें झूज आमी चलोयना. आमची झुजाची हात्यारां संवसारी हात्यारां न्हय, देवाचे पदवेची हात्यारां तीं आनी कोटां मोडून उडोवंक आमकां बळ आसा. आमी मोडतांव तीं फोटकिऱ्या तोरकां चिंतनाचीं कोटां म्हणजे देवाचे खरे वळखी विरोध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता. आनी मनशांनी आपलें संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन धरूंक आमी वावुरता. तुमी आमकां सारकींच खालतीं जाल्यांत म्हूण दाखयल्या उपरांत खालतीं जावंक कबूल नात तांकां शिक्षा लावंक आमी तयार आसा. तुमी वयल्या वयरूच पळोवन मनशाचें मोल करतात. कोणूय आपूण क्रिस्ताच्या अधिकारान उलोवपी ताचे सेवक म्हूण चिंतात, तर हांवूय तांचे इतलो क्रिस्ताच्या अधिकारान उलोवपी ताचो सेवक म्हूण तांणी चिंतचें आनी वळखून घेवचें. सोम्यान म्हाका दिला तो अधिकार तुमकां वयर काडून घोट करचे खातीर, तुमकां मोडून उडोवचे खातीर न्हय. हो अधिकार म्हाका दिल्लो आसा म्हूण हांवें घडये म्हजी वडवीक चड सांगल्या जाल्यारूय म्हाका कसलीच लॉज भोगोना. फकत पत्रां बरोवन म्हज्यान तुमकां भेंकडावंक जाता म्हूण समजूं नाकात. कोण कोण अशें म्हणटा ताचीं पत्रां खोर आनी बोलिश्ट, पूण ताका खाशा पळयशी जाल्यार ताचे कुडीक सोकोत ना, ताच्या उलोवपाकूय बळ ना. त्या मनशांनी हें समजून घेवचें. हांव पयस आसतना म्हज्या पत्रां वरवीं जसो हांव तांकां दिसतां, हांव खाशा तुमचे मदें येतलो तेन्ना म्हज्या करण्या वरवीं हांव तसोच म्हूण दाखयतलो. In this verse, Paul models a rare balance: humility in spirit, yet boldness in truth. He refuses to rely on human strength or pride, instead pointing to the divine authority God has given him to build up others, not to tear them down. We are reminded that the real battles in life are spiritual, and for that we require spiritual weapons: prayer, God's word, and faith. Like Paul, we should walk in gentleness, but also stand firm when truth is at stake. Our aim is never to evaluate others, but to glorify God and strengthen others. Let us pray together. May we carry the humanity of the Christ in our daily walk, yet stand strong in His truth
and authority. When challenges arise, let every word and action be rooted in love, building up and not tearing down. This is the garden of glory, where faith grows and God's glory shines. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.